उबी रावया. Dilwasi karsan Bapa tuji sumber raya berkabelitan betuk sempiang amce tuwe wutulya kurpedenya paso maima tuji kata सगळे सृष्टी सूरस्नातू आमसोमो करता और एक जीवी सोमो गान पोस करता कृपे देणे दिवून आमकां थारण लावता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपांगिता दिनवाशी काळजान बापा तुजी समोर आयल्या वर्गा बलिदान भेटून संपल्या आमचे तुवे वतुल्या कृपे देण्या पासून महिमा तुझी गाता. भोवमोगाळ भाऊ आणि बहिणीनो, आमकां हर एकल्याक आमचीच म्हणली ग्रेस्त काय आसा. हाची तिनी वाचपां ह्या ग्रेस्त काय विशयांत उलयतात, पूण आमच्या जिवितांत आमच्या जिवाच्या की व्हडली ग्रेस्त काय दुसरी ना. आज आमचो भाऊ बाप स्टीव लोबो आपल्या जल्ममध्ये संभ्रम करता. देवान दिल्लें तें वर्तें देणें वाखाणटा, देवाक अर्घां दिता. ताचे बराबर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी देवाक अर्घां दिवया. विविध रितींनी ताणें आमचेर ताची देणी ओतल्यांत न्हय मात्र आमकां सैमीक जिवीत दिलां, आमकां आत्मीक जिवीत दिलां. आनी ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा मुखांतर तो आमकां पोसता. सदांच ताचें थंय वाडोवंक, ताच्या पुताच्या सारकेचें जावन बदलूंक ह्या येवकरिस्ताच्या जेवणा मुखांतर आमी यत्रेक या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय बाबांनो बहिणीनो, आयच्या वर्त्या दिसा खातीर, ह्या आयतराच्या दिसा खातीर देवाक आमी हर एकली दिन वाचतना प्रत्येक जावन जिविताचें देणें म्हाका दिल्ल्या खातीर ताका हांव दिन वाचतां. कार्मेलीत जिवीत, कार्मेलीत मेळांत हें एक आपोवणें देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हज्या जिवितांत जावन आसा. हाच्या फाटल्यान जायत्यांची मिनत, वावर, मोग आसा. तर सगळ्या कार्मेलीत कुटुंबा खातीर, म्हज्याच कुटुंबा खातीर, बापा मम्मी भाऊ भयणी कुटुंबाच्या सर्व सांद्या खातीर देवाक अर्घां दिता आसतना आनी जायत्यांचो मोग, जायत्यांचो आधार म्हज्या याजकी जिवितांत, मिसावांत, ह्या माध्यम शेतांत हांवें भोगला. ह्या सगळ्यां खातीर देवाक हांव आज दिन वाचतां आनी प्रत्येक रितीन म्हजे मागणे इतलेंच म्हजे खातीर मागा. कितलेंच जावंक एक प्रेस्ट ऑफ लव, मोगाचो याजक जावन जियेवंक मेठा मेठा आनी कळमीत नासतना ताचो वावर करन, ताणें जेजू तावन भोगिल्लो मोग हांवें हेरांक दाखोवंक म्हजें काळीज आनी मोन सदांच देव नितळ दवरून म्हूण म्हजे खातीर मागा. हांवें म्हजी मागणी तुमचे खातीर बसायतलो. हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयत हांव ग्रेस्त काय आमकां जिवीत दिवंक शकना. जिवीत त्या देवाचें देणें. कितेंय आसूं कितेंय ना आसूं, आमचो जीव देवाच्या हातांत आसा. तर सदां न्हीद आमी उठ्ठा आसतना उगडासान दवरूंक जाय. आज उस्वास सोडून सावन जाल्यार तें देवाचें देणें. दुसरें सगळें मागीर, पूण पयलें हांव देवाक अर्घां दिवंक जाय की आज हांव जिवंत आसा न्ही देवा.
तुज्या हातांत म्हजो जीव अर्पिता तुका तो भेटयता सगळो दीस म्हजो तुजो जावं दी सगळे आटे विटे विराराई बेजाराई कितें समस्या आसात सगळे तुज्या हातांत दिता म्हूण सोमया आमी उठल्या जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां राखतलो सांबाळटलो वाट दाखयतलो पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी हें विसरता आमचे समस्ये आमचे विराराई बेजाराई कश्ट कितें आसात तें फुडें घालता देवाक फाटीं घालता तर केल्ल्या सर्व सुखी खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया रसनाराक पटलून धरया रसनक नाका पयशांक पटलून धरचें नाका मानाक नाका आस्तीक नाका पदवेक नाका बगार हें सगळें केल्ल्या देवाक आमकां रसल्ल्या देवाक आमी पटलून धरया एक घडीभर दोळे आमचे धांपया जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो उडास काडनासतना फकत संवसारी ग्रेस्तकायेक लागून ह्याच ग्रेस्तकायेक मानाक पदवेक आमी पटलून धरल्या खातीर देवा तावन बोगसाने मागया जेजू तावन सदां न्हीद बोगता तो मोग हेरांक दाखोवंक आमी चुकल्या त्या देखून पातकांची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान नुसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध ह्या पसत बागे सदां संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी बघता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakutkar Krista kakutkar Sumia kakutkar Sumia kakutkar महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उन्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा Saraya Sarpudveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Dinvasta Tuja Turvibhava Pasun Ami Tuka Wakanta Sumya Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दलो बायेन वागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्यांनी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उपादेशकाच्या पुस्तकांतलें वसाप. उपादेशक म्हणटा, व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायेन, बुदवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नासलेल्याक सोडून वचूंक जाय. हेय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सुर्यापोंदा मनशान कश्टान आनी मेहनतेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? ताचे सगळे दीस कंथी भरीत. ताचें काम एक व्हड त्रास. रातचें लेगून ताचे मतीक समाधान ना. हेय व्यर्थ. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. संततेच्या संतते तूं आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्मान दी. मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका वारा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तूं आमचो आसरो. तूं मनशांक उदकाच्या लोटा परी व्होन व्हरताय. ताची जिणी एक सोपान कशी. सकाळींच्या देशाक जीव जातल्या तणा परी. दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडताना ते बाबून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तूं आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या
सान पावलून कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालायो वडण्यो हुमटून काडा. व्याभिचार, अनिस्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी आपस्वार्थ. आपस्वार्थ एका तराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. एकामेकाक फटय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ करून नवे सैम तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले, अनगारीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तच सक्रांक, क्रिस्तच सक्कट. देवाचे उतार हे देवाचे उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आपूण दुर्बळी म्हूण जना आसा ती भागी, कित्या सर्गीचे रास खरेस्तांचे. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमे तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुळू जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हूण आलो. मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमच्या मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या आपस्वार्थावन अलग रावूंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येत, पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तो वळतो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकिंदो म्हणालो, हांव एक करता, म्हजीं कोठारां मोडून घालता आनी वडकर बांदता. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांदूळ भरता. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा, 1000 वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सावकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातालो?
असली गत म्हणयत आपणाकच दीर वेंपून जायतल्याची पूण देवा हुजेर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान हे वाकडी तुका क्रिस्ता. पळया सतराही गेया मनीस कितलोही ग्रेस्त जावं पूण ताचे आस्त बदीक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं पूण ताचे आस्त बदीक ताचे कितें जायना कितें जायना. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं पूण ताचे आस्त बदीक ताचे जीवन जायना. भोव सुबीत वाक्य आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां आज आयकूंक मेळटा बाबा भयणीनो. आनी हाचे विशयान नियाळ करता आसतना आमी स्मार्टफोन आयल्या उपरांत जायते वॉट्सॅप स्टेटस पळयता, इंस्टाग्राम स्टोरी पळयता आनी फेसबुकार जायते रिल्स आनी पळयता. अशें पळयता आसतना काल एक वॉट्सॅप स्टेटस म्हाका अशें मेळ्ळें पळोवंक. दोग जण बायकार पयनारी ते वाटेर वचून आसतात. एक कडेन रावतात थंयसर दोग झोमॅटोचे दादले मनीस तरणाटे न्ही दादले मनीस बायकार बसून आसतात आपल्या ऑर्डरा खातीर राखून. थंयसर रावयतात आनी म्हणटात आमकां इल्लें हेल्प जाय. आमच्या बायकान पेट्रोल ना, पेट्रोल खाली जाला. जाता तितलें येवंक प्रयत्न केले आनी इल्लें आसा पूण आमचे कडेन पयशे नात. पेट्रोल पंप मुखारच आसा, चड पयशे नाका, इल्लेशे थंय मुसर पावता मुसर म्हळ्यार थंय पेट्रोल घालूं आमकां जाय म्हणटात. ते म्हणटात धर. एकलो म्हणटा 500 रुपये खाण दिता. झोमॅटोचो 500 रुपये खाण दिता आनी ते म्हणना तितलें नाका आमकां, 50 रुपये मेळ्ळ्यार पुरो, चड नाका, 50 पुरो. तेन्ना आनी एकलो आसलो तो ताच्या पर्सांतले 200 रुपये काडटा आनी ताका दिता. आनी हें पळयल्लेंच फाटल्यान बायकार बसून आसलो देंवून येता. 2 बोटलींत 1 लिटराचो पेट्रोल कान घेवन ताचे 200 रुपये हातांत घेवन तांकांच पाटीन दिता आनी म्हणटा आमी युट्यूबर्स, आमकां पळोवंक जाय आसलें जेन्ना आमी उपकार मागता दिता गी नांगी म्हणून. कित्याक जायते कडेन आमी व्हडल्या व्हडल्या मनशां कडेन इसारूंक गेली. हांव जायते सवालां तांणी इसारलीं. कितें तुमकां पेट्रोल घालूंक जावना गी, बायकार गेज सारकी ना गी, पळोवंक जायना गी, तुमकां वेळ नातलो गी, ही सगळीं सवालां इसारलीं जाल्यार तांचे तावन 50 रुपये मेळोंक नात. पूण तुमी कांयच चिंतेनासतना गरजेक पावल्यात. आनी तेन्ना झोमॅटोचो म्हणटा आमकां कश्ट कळीत आसा जेन्ना आमचो पेट्रोल मोग जाल्लो तेन्ना, आनी आतां तुमचे कश्ट आमकां कळीत जाता देखून आमी दिले. बाबा आनी भयणी, एकच नियाळ आमकां आज, ग्रीड ऑर गॉड, ग्रीड ऑर गॉड. शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें, मोठ्यान नियाळ करूंक प्रयत्न करया. ह्या मनशाक पिसो म्हणटात. कित्याक ह्या मनशाक पिसो, फक्त पिशा म्हणटात. ह्या ग्रेस्त पिशाची ओपार म्हणटात. कित्याक पिसो म्हणटात? हॅलो, गुड मॉर्निंग. ह्या मनशाक पिसो म्हणटात कित्याक? पिशां बरी ताणें सूक केल्ली आसा गे हांगा. एक ग्रेस्त मनशान कितें केल्लें बाबा आनी भयणी? तो एक रैत, एक सागोळेकार, आनी ताच्या सागोळेंत भरपूर ताका बेळें फावो जाल्लें. आनी तें भरपूर फावो जाल्लें बेळें हो पळयता, ताका खोशी जाता आनी कितें करता? आपलें पोरणें कितें आसलें दास्तान करूंक जागो तो काडटा आनी कितें करता? नवें व्हडलें बांदता. नवें बांदून सगळें तांतून दास्तान करता. खरी एक रैत अशें करूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या जायत्या वर्सां तावन कांय मेळोंक नातलें, इतलें कश्टल्यां कांय मेळनातलें. आतां मिरयांक इल्लें मोल आसा, आतां बेड्यांक इल्लें मोल आसा,
चड मेळ्ळ्यांत चड इल्ले पयशे मेळटले, कांय बरें जातलें कुटुंबाक, सगळो वावर ताचे खातीर करचो, कांय इल्लें बरें जाय वय की नाही. ते देखून मजबूत बांदता, स्टोर करता, सगळें सांबाळटा आनी तो म्हणटा बरें जालें. हे वाचबी न्ही गे बाबा आनी भयणी, हेंच न्ही गे आमचें जीवन. आमी इतलें कश्टांत इतलो वावर करता, इतलो सॅक्रिफायस करता आनी जाता तितल्या रितीन उरोवंक पळयता. आमचे मालगडी पळयले भायर च्या समेत पियनासतना ते 10 रुपये उरले भुरग्यांक खातीर दवरताले. आनी तो म्हणटा आतां बरें बसयेत, गम्मत मारयेत न्ही गे. पिसो घेतो तर ह्या खातीर ताका पिसो म्हळां गे पवित्र पुस्तकांत. कितें म्हणटात कोण न्ही उलयना. तो पिसो त्या खातीर गे, ताणें बरें बेळ्ळें जाल्लें, रास करून दवरलें, दास्तान केलें त्या खातीर गे. कित्या खातीर पिसो म्हणटात बाबा आनी भयणी. देव सांगता, जेजू म्हणटा हत्त पिशा आयचे राती तुजे लागचो जीव हांवें पाटी सारचो आसा. आयचे राती तुजे थंय आसा तो जीव, तो कोणाचो? तुजो न्ही, तो म्हजो. तो हांवें पाटी इसारच्यार आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? पिसो खंय तो बाबा आनी भयणी. न्हय ताचे लागीं ग्रेस काय आसा म्हणून, न्हय ताणें दास्तान केलें म्हणून, न्हय फुडाराचें ताणें चिंतलें म्हणून. कित्या? एक रैत जावन तो चिंता मुखार दुखोळ येवंक पुरो, आवड येवंक पुरो, वारें वादळ येवंक पुरो, म्हजें मुखलें सगळें कितें आमचें तोटान जावचें आसा तें नास जाता जावंक की पुरो, कांय थोडें म्हाका जाय. ह्या खातीर ताका पिसो म्हणनात, ताच्या भद्रते खातीर पिसो ताका म्हणनात. बगार ताचे खातीर हें सगळें तो चिंता. हें केल्यार म्हजें जीवन शाश्वत, शाबीत, सोबीत म्हणटा पळय ताची उतरां. तो म्हणटा हांव एक करतां. कोण? हांव एक करतां. म्हजीं कोठारां सगळीं नास करतां, सगळें म्हजें पीक, सगळो म्हजो माल हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. कोण कोणाक असं म्हणटा? तो आपणाक असं म्हणटा, हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. सवकासाय घे, खा, पिये, गम्मत मार. चिंतूंक अवकाश इतलोच बाबा आनी भयणी. जायतें देवान दिलां, पीक बरी जाल्या, खंडीत हें सगळ्यांत देवाचो हात आसा. त्या देवा विशयान तो चिंतिना. नो ग्रॅटिट्यूड. देवाक सोडया. सगळें इतल्या तोटांत गाद्यांत काम करी जाय जाल्यार ताणें एकल्यान करूंक ना. बगार कामागार आसले, वावर थंयसर आसले, तांच्या कळमीतनातल्या वावरान आज हो ह्या स्थितीक पावला जाल्यार कामागारांचो मनी उगडास करी जाय आसले. कुटुंबाच्या कामागारां सांगाता मेळून या आमी गम्मत मारया, आमी सांगाता बसया म्हणून मनी सांगीत आसले. पूण कांय चिंतिना. हो सगळ्यांक कुड्डो जाता. इट्स ऑल अबाउट हिम. ताचे विशयान मात्र तो चिंता. हांगासर आमी पिशे जाता बाबा आनी भयणी. जेन्ना दुबळे आसता, जेन्ना काही ना, जेन्ना गरज आसता, मेठा मेठांनी देवाचो उगडास आमकां आसता वाचबी. पूण ग्रेस काय आयिल्लेंत, काय आमी जिवितांत सेटल जाल्लेंत, जर तर देवाच्या मोगांत सत्यास भाशेंत आमी आसा, प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना ग्रेस काय आयली आनी तेन्ना आमी आमचे चिंता पस बदलून सांगता की हांवें केल्लें, हांवूच सगळें, हें सगळें म्हजें, हांवें गम्मत मारी जाय. तेन्ना तूं पिसो. तेन्ना जेजू म्हणटा हत्त पिशा, तें सगळें तुजें, तुका रसल्लें कोणें? तर तो जीवच आज हांव रातीं काडटां. कित्याक म्हळ्यार हें सगळें दिल्ल्या रसना रसो तुका उडास ना. नो ग्रॅटिट्यूड. देखून आमी आज चिंतूंक अवकाश इतलोच बाबा आनी भयणी. आज कसल्याय स्थितींत हांव आसूं, एक याजक जावं, एक लायक जावं, आवय बापाय जावं, खंयच्याय कामार आसूं, देवान आमकां जाय तें दिलां.
बऱ्या भाशेन दिलां, बरोवन ओमता त्या रितीन दिलां, आमी कशें वापरलां त्या भाशेन ताणें आमकां दोडत्या रितीन दिलां. पूण जर हांव सांगता हें सगळें म्हजें, हांवूच गम्मत मारता, हांवूच पियेता, हांवूच मजा करता म्हणल्यार जेजू म्हणटा पिशा. एका घडयेन तुजी जीब कातरूंक जाता, बरो शर्मावन दिता म्हणटाय न्ही. पिशा एका घडयेन तुजो पाय नाश करूंक जाता. एका घडयेन सगळे कुडीचे विश्वे काम करनातले बरी करूंक जाता. आमकां दोळ्यांनी दिसता बाबा आनी भयणी. त्या देखून इट्स ऑल नॉट अबाउट मी बट अबाउट गॉड अँड मी. देव आनी हांव. जर हांव हांगा उबे आसा, जर तुमी ह्या स्थितीर आसात, तुमीच न्हय, देव आसा, कुटुंबाची आसात, कामाची आसात, तुमी आसात, सगळी सांगाता. त्या देखून उडास दवरया. हा संदेश इतलोच. आमचें बरेंपण आमी नियाळ करता आसतना पेल्याचें चिंतया. रास केल्ल्यान दवरल्यान संतोश ना, आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. जेन्ना आसल्ल्यांतलें इल्लें वांटता तातूंत एकदां दुसकाय आसा, तातूंत एक संतोश आसा. खंडी सावन जें कितें देवान आमकां दिलां तें हेरांक दिवंक प्रयत्न करया. पेल्याचो मोग पेल्यान वाडचें पळयता आसतना आमकां दुसकाय भोगची ती निरंतर जावं. चॉयस इज आस, ग्रीड ऑर गॉड. आमेन. उबी रावून त्रयीक देवाक दिनवासून सांगता म्हणया. सतमतान देवाक सर्व पदवेदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारात आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमेर जो पवित्र मेरी गर्भे संभवलो, अंकार मरियेंतावन जल्मलो, पोन्स पिलाताक ताणें सुसले, ताका क्रसार चडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पदेवाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जीवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आत्मीक तशेंच लौकीक रितीन ग्रेस्त जावच्याक देवाचो आदार आमकां गरजेचो. ह्या भावार्थान पवित्र सभेची आनी आमची मागणी जेजू मुखांतर देवाक ह्या वेळार आमी भक्तीपणी समर्पिया. मोगाळा बापा, तुज्या पुताची सुवार्ता परगट करूंक आमच्या पापसाहेबाक, सर बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या मिसां वावरांत गरजेच्यो संगात दिवन तुज्या आशिर्वादान तांकां भर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या थंय तुज्या पुता क्रिस्ताचो उजवाड परजोळू आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थपणी वावरचें बरें मोन तांचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक आनी मदक द्रव्यांक बली जाल्ल्यांनी तांच्या जिणेंत बरो निचेव करून हे बंदडेतावन सुरका जोडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुजो पूत ह्या संवसारी शांती हाडून आयलो. आमी आमच्या कुटुंबांनी, वाड्यांत, पिरगजेंत आनी समाजेंत शांती स्थापन करची व्यक्ती जावन रुपीत कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कोश्टूंच्या आमच्या भावा भयणीक तूं बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या जेवणांत वांटिली जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी सोलून बरेपण जोडूंक फावो कर. अशें आमचे थंय आनी आमचे थंय
आनी आमच्या बोवरी क्रिस्ताचें समाधान फासारशें कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय इकडी मावून रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. प्रत्येक रितींत आमच्या समाजांत वाठारांत अशांती उपजाल्या. एका काळार एकामेका खातीर जीव दितले, मोगा खातीर जीव दितले. आज धर्मा खातीर, क्षुल्लक कारणा खातीर, पाडती खातीर जीव काडच्या खातीर आमी आसाव. वाठारांत भोवूंक भियांचें जालां. तर आमच्या समाजा खातीर मागया शांत समाधान वस्ती करून दी. जिवाचें मोल कितें म्हणलें समजून घेवंक आम्हा खरी एकल्यांक देव आधार दिवं दी म्हूण मागया. सर्वेस्परा देवा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं मानून घे. काळजाच्या गुंड्यांत असल्या आशा आनी यात्रेक सगळे तुजा नासाय तुका ती समर्पण दिता. हांव तुजी कुशी वयतर आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कानी काढू सोम्या आमी वेदी सरशी सगळ्या आमकां सांगी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. गोवा उडो धाका सोरो कुर्तांच्या कसवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसाव घाल दर्या पवित्र करवा रामसो. काणी काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां सांगी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या तणकलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेळ आमच्या आनी आख्या पयसुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां बेठयत हांव ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपललें बलिदान जावंक नेरमी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणे जल्म नवो, जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं वगडली आमकां ताणे दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
embaraço se vês por tu. Surgani somsar bula tuja वैभवा सर्गी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वाडोवतलें हें म्हज्या वगडासाक करात Bavarta sogut purgatoria सुमयाची तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटा तुझ्या सुमयाची आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सळवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे माये संगाती बगेवन धर्मदुता आनी सर्व कळ्ळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा
सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. हो जीव देवान दिल्लो, हे जिवितान सगळी बेसावां त्याच देवाची. हे मतींत आमच्या धरणं संपूर्ण रितीन सोमयाक आमी समर्पित करणं. संगात म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया, पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी आम्हा हरी एकल्यांची पातकां पुसून काडटा, आमकां रसलोलो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी. सुमया तुमचे म्हाका फोना, तुजे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मुझा देवा जेसु मुझा राया, जेसु मुझा जीवा, मुझा देवा मुझा सर्वा. जेसु मुझा देवा जेसु मुझा राया, जेसु मुझा जीवा, मुझा देवा मुझा सर्वा. असाध्य तरी आत्मिक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेन हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तान केदीकूच हांवें वेगळो जावन तुझी लागीं आसा सुमया, म्हाका जिवीतचे उदार. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जीवा, म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. जेसू म्हज्या देवा, जेसू
मुचाराया जेसु मुचा जीवा मुचा देवा मुचा सेवा घडीभर दोळे दांपून मौन रावया. आमचो धनी आमचो राय आमच्या काळजांत आयला ताका आमी अर्घां दिवया मौनपणी. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळू बापा, ह्या सृगींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायेन भरल्याय. सृगींचे वाटेर सदांच समखां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बाबा भयणीनो, ह्या म्हज्या जल्मा दिसाच्या अर्घां बलिदानांत सहा बेटोवनी केल्या बाब दीप फेर्नांडीस आमच्या प्रोविन्साचो कावन्सिलर तो जावन आसा. तशेंच कोटेश्वरांत आपलो मिसांव वावर करन आसा. तशेंच ह्या बगलेक आसा बाब लॉरेन्स मैसूर ध्यान साधनांत स्पिरिच्युअलिटी सेंटरांत आपलो वावर करन आसा. हे दोगांय ह्या सकाळीं हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तशेंच देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर, तांच्या मिसावाचेर, कुटुंबाचेर, तांच्या तेसावाचेर मागता. त्याच भाशेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. जल्म दीस वर्तो दीस आनी मेटामेट आनी हरी एका दिसा हांगासर ह्या बाळूजेच्या पुणशेताक येवन तुमी आमकां मागण्याचो आर्थीक जावंक पुरो संपूर्ण पाठिंबो दितात. आमी तुमकां समेस्तांक थँक्यू म्हणटा. तशेंच हांगासर असले ह्या सकाळीं गांवांत परगांवांत आसच्या सर्व म्हज्या भावा भयणींक आदार दितल्या हरी एकल्यांक ब्रदर्सांक सगळ्यांक देव बरें करूं. सुम्या तुझो संदेश घेऊन खाते पोनी आमी सरता मुखार. तुझे फाटल्यान सदा पातीर जिविताचे वाटे पुढे सरता. तुझी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वेस पोरा तुका वाकरता. तुझी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वेस पोरा तुका वाकरता. मुखार पुत्रा सोवे हांव फार आशीर्वाद निवारक आमचे देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.